फोणेच्या पोस्ट ऑफिसांत हाल चल्ल्यात। एक सर्वर आणि एका काउंटराचेर दीस दुखलतात। लोक येता तो पळयल्यार स्टाफ सापूच उणो। क्लार्काक पोस्ट मास्टराचें काम करचें पडटा। एका वटेन कामाचो ताण, दुसरे वटेन वरांची वरां लायनीत तिश्टुपी लोकांचे तोमणे आनी उलोवणी। स्टाफाचें पाशेंस पेड्ड्यार। म्हापशेचे झोनल ऑफिसराक विचारल्यार ती म्हणटा उपाय काडपाचो खंय विचार चल्ला। फोंड्याच्या पोस्ट ऑफिसांतल्यो ह्यो लायनी पळयात कश्यो रस्त्यार पावल्यात। लोक सकाळी येवन लायनी लायता। पोस्ट ऑफिसाची दशा जाल्या। फक्त एक काउंटर आनी एक सर्वर चलता। कामाचो वेप पळयल्यार 16 तरी स्टाफ जाय, मात फक्त 6 जाणांक घेवन पोस्टाचें काम चल्लां। एके वटेन लायनीक रावतल्यांचे पाशेंस पेड्ड्यार, दुसरे वटेन स्टाफाचे। ते कितें म्हणटा टायम सारको पावना, लोक पब्लीक एकूच काउंटर आमी कितें करपाचें आनी स्टाफ आहा ते सफिशियंट सारकें काम करना, पूण टायमारूय सारकें येना। हांगासर 9 सवा 9 जालें पूण शटर उगडिना। हय लायन कितें कंप्युटर प्रॉब्लेम आहा कितें सांगता, सारकें कांय एक्सप्लेनेशन दिना। हांव 9 आयलो, आतां 1:15 जाले हांव लायनीन उबो। सिटीजन आसा पळय तांकां तुमी वेगळी हें करा आनी एजंटाक वेगळें हें करपाचें आनी आमकां पब्लिकाक वेगळी लायन करपाची। हां 2-2 वरां आमी येवन उबी रावता, एक बूक घेवन पळय। They are only opening one counter and soliciting senior citizen, general public and agent, and all agents are bringing 40, 50 books. महीना हो गया यही धंधा हो रहा है। कम से कम काउंटर तो 2-3 करो। एक ही काउंटर है, एक ही काउंटर का इधर से उधर करना पड़ रहा है। ये क्या तमाशा चल रहा है। फोंड्या पोस्ट ऑफिसात वचप म्हणल्यार आदेश फक्त लायनीक तिश्टुपाक वचपाचो। आमी म्हापशेच्या झोनल हेड ऑफिसराक गाठलो। ती कॅमेराचेर तोंड उगडूंक तयार ना, मात फोंडेची परिस्थिती खंय तिचे मेरेन पावल्या। आनीक एक काउंटर घालपाची खंय तयारी चल्ल्या। एके वटेन केंद्र सरकार पोस्टाक एक नव्यो जबाबदाऱ्यो आनी स्किमी दीत आसा, मात स्टाफ आसा तितलोच। प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू। आय लिगांत पयल्याच गेमीत स्पोर्टिंग क्लबाक इस्ट बंगालान आयतारा मारले। फातोड्डे जाल्ल्या मॅचींत स्पोर्टिंगाचे डिफेन्स लायनीत केल्ल्यो चुको म्हारग पडल्यो म्हूण कोच मॅथ्यू कॉस्ता म्हणटा। घरच्या मैदानार स्पोर्टिंगान बरी सुरवात करून कॅप्टन ओडाफा ओकली कडच्या गोलान लीड घेतिल्ली, पूण दुसऱ्या हाफात इस्ट बंगालान 3 गोल मारून मॅचीत जैत जोडले। डिफेन्सान केल्ल्यो चुको म्हारग पडल्यो अशें स्पोर्टिंगाचो कोच मॅथ्यू कॉस्ता म्हणटा। It's a first match. The boys gave their best and still we have to go back to our practice ground and see what mistake we have done in the second half defensively and correct them. But I also feel what Mohammad had from where I was sitting from the bench. There was a clear tackle. It would have been that changed the complexion of the match. If at all it had been a penalty, it would have been 2 up. Yeah, it was clearly seen, man. But I don't know what happened to the referee. How he gave that yellow card to Mohammad. दुसऱ्या वटेन इस्ट बंगालाचो कोच विश्वजीत भट्टाचार्य खुशी जाला। And second, especially we protect our defense totally and advise to play how they off their game. So that's why we midfield after 15 minutes we change Rafiq and Sabit. So we send them and Dodong to out, and they both of them played very good, and Ranti scored the wonderful goals, and Jaidu has played wonderful matches. Samad also played very good in the right under 22, and for that reason we go for the win. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। इतल्यान खबरांची तरंगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।